तर सगळ्या गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा। तर आता आम्ही हांव मागे भाव आणि तुमचं DK ब्लॉग आम्ही आता दिवाड पावयत आहे। सो मातशें लागीं आसा, सो चलन वयता आता रोखडे पावतले एक 2-3 मिनटां भितर। तर आमचा गणपती गेलो असा, पळोवपाक शकता तुम्ही दिवेश घेवन येता। फोटो बी काडटा। तर तुम्ही पळोवपाक शकता आमगे गणपती पुजेक लागलो आसा। गणपती पुजेक लागलो आसा, गायीचेर बसलो आसा। तुमी कमेंट करून सांगपाक शकता की डेकोरेशन कशें दिसता तें। ह्या सायडीला मकर बी आसता हांवें केल्लें। आतां मम्मी आनी हांव भायर सरलाय गौरी हाडपा। ना गे कांय गे ना गे मागून येत मगे तांबड्याला चड येता ते गण येता कितें तर आमी गौरी हाडली आसा। सो आतां आमी गौरी ह्या सायडीक लावपाची, पयलीं फोटो लावपाचे पार्वती आनी शंकराचे। स्टिकर पामे ते करता करता। तर मम्मीन आमची बरी करून गौरी सजयली आसा, सजून धजून। तसली नाही ग्रीन कितले हाडला तुमी? अरे लक्षात ना। तर सध्या आम्ही बेल आणि पारोद घेवपाक येयले आसा हिंगा झाडांतल्यान काडपाचे। काय पडली म्हणून तिंका पयली वर राव ई कसं आहे आणि उनीर खिलो बिदरा येतो हा आमची सुविधा बाय आरती रेडी करता, वात घालता सारखे घाल।
हा पूजेची तयारी झाली असं आहे आणि सगळी मंडळी बिन एकट्या झाली असं आहे. आमचं बाप गुरुदेश घुमटवा झोपी मरे ना काय ना बरे आमचे बाप DK ब्लॉग्स घुमटवा झोपी मागीर सुविधा वैष्णवी आरती म्हण बाबा आमचं बाप लक्की शामिळ वाजोबी लक्किंग पळय मरे एक असो मरे असो असो काड बाजो आणि एकटा असो मस्त असो आणि आमगे म्हणटने काड असं तुका इशारा कर असं काय ना जेवते व्हिडिओ काढ पाहिजे काय ना काय तर हे आमचे देवा जेवण भाजी मोदक पुरी नेवरे आणि देवा अशी नैवेद्य ओके. सो आता 9:42 जाले आसा आनी जेवण हांव सोजायन हांव न्हिदलो आनी हांव आतां उठला आनी अशें बीन आयजची चवथीचो फर्स्ट दिसा चंद्र दिश्टी पडना सो मोस्टली कोण भायर भोंवपा वचनाय सो तेका लागून पुजा बीन सगळ्याची लेट जाता. पासलो चवथी दिसाचो फर्स्ट व्लॉग सो मेळ्या तुमकां नेक्स्ट व्लॉगा मिन्स पळोवया मे बी फाल्यां नाजार डायरेक्ट विसर्जनाच नाजार भोंवपाक व्लॉग करता.